सोडा मार्केट कम कम्युनिटी हॉलाचें उद्घाटन जालां. त्या उद्घाटनाक उपस्थित आसपाचे आमचे गोवा राज्याचे CM श्री प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे ब्युटी मिनिस्टर मिलिंद नायक जे काही कारणास्तव येवपाक शकले ना. त्यांच्या तर्फे आयज हांव गोवा स्टेट बोर्डाक लागून तांकां समस्त गोंयकारांक परबी दिता. आणि आता मार्केट बांदला हेची कशी कितें सर्वीस लोकां खातीर आसतली हेचेर कितें थोडक्यान सांग. ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान 4 स्टोर आहा. तेतून फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल, फिश मार्केट, कम्युनिटी हॉल, सुपर मार्केट, तशेंच स्टोरेज ऑफ आयस आणि पार्किंग फॅसिलिटीज आहा. हे सगळे लोक अर्पण करपाचे आहा. खरें म्हटल्यार हे सगळे श्रेय जे वयता आयज आमी क्रिमेटोरियम इनॉग्रेट केला. त्याच्या उपरांत आमी आयज हांगा मार्केट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन केल्लें आहा. हे सगळे श्रेय मडगांवचे आमदार बाब मिलिंद नायक, आमचो अर्बन मिनिस्टर हेका वयता. हेणी हें कार्य स्टार्ट केल्लें जेन्ना आमचें पयलींचें कावन्सील आसलेलें. हांव जेन्ना चेअरपर्सन आसलो तेन्ना आमी फावंडेशन घातलेलें आनी हांगा स्टार्ट केल्लेली. आनी आयज कसो तरी इमारत कंप्लीट जाल्या. बरें दिसता की आयज आमच्या बाब दामू कासकर ह्याच्या हातीन हें इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा. खरें म्हटल्यार आयज म्युन्सिपालिटीची परिस्थिती बरी ना, बिकट आसा. तरी आसतना हो जो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा, खरोखरच हांव आमच्या अर्बन मिनिस्टर मिलिंद नायकाचे आभार मानता. तिणें हो प्रोजेक्ट आमकां कंप्लीट करून दिल्ल्या बद्दल. आयज म्युन्सिपालिटीचें डेव्हलपमेंट चालू आसा. म्युन्सिपल बिल्डींग रिनोवेट जावपाचें आहा, चालू आसा. आनी म्युन्सिपल जो स्टाफ आहा, जो ऑफिस आहा, ते खंयसर तरी आमकां शिफ्ट करपाक जाय टेम्पररी. तो मागीर ते आमकां हें करपाक जाय. आमचो मनान विचार असो आसलेलो की म्युन्सिपालिटी थोडे स्टाफ, थोडे ऑफिसीस हांगा शिफ्ट करपाचे आनी मागीर हे मार्केट आहा ते कॉम्प्लेक्स चालू करपाचे. हे मार्केट अशें कॉम्प्लेक्स आहा की सगळ्या वासीन फीश मार्केट किंवा भाजी मार्केट हे सगळें अंडर वन रूफ मेळटलें. आनी त्या कारणान आतां पयलीं अशें जातालें की सड्याकारांक सगळ्यांक वास्को येवचें पडटालें. आयज सडा हो इंडिपेंडंट जाल्लो आसा. हे इंडिपेंडंट जाल्ल्या कारणान हांगा फीश मार्केट वास्कोन एकूच आसा. आनी हे सेकेंड फीश मार्केट म्हणजे सड्याकारांक हांगासून सकयल वचपाची गरज ना. ही खंयच बरी सोय जाल्लेली आसा. अपोरते आनी एकदा अर्बन मिनिस्टराचे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की हे तेणी प्रोजेक्ट कंप्लीट केला. इतलेंच न्हू जाल्यार जे आतां आमचे फायनान्शियल पोजिशन जे म्युन्सिपालिटी एकदम बिकट जाल्लेलें आसा. न्यू कावन्सील येयलेलें आसा अंडर हीज लिडरशीप. म्हाका दिसता हे सगळे फायनान्शियल बर्डन आमचे कितें आसा तें सॉर्ट आउट. आमचे आमदार आणि गोंय राज्याच्या नगर विकास मंत्री मिलिंद नायकाचें एक स्वप्न आसलें की हांगा मार्केटांतले लोक जे हे सायडीन ते सायडीन बसता तांकां एके कडेन आसून बसप आनी 20,000ची जी पॉप्युलेशन आसलेलो मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक एके कडेन खंय तरी सगळे फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिवपा खातीर हो मार्केट कॉम्प्लेक्साचो प्रोजेक्ट हातीन घेतना आज तो कंप्लीट जाल्लो आहा. आनी आयज 34व्या गोवा स्टेट बोर्ड दिना निमित्त तेजें आमी उद्घाटन करता. पूण आमदार आमचो काही कारणास्तव हांगा पावोंक शकलो ना. त्या खातीर आमचे नगराध्यक्ष दामू कासकर हेच्या हस्ते इनॉग्रेशन जाल्लें आहा आनी लोक पावपर्यंत जाल्ले आहा. तेन्ना येणाऱ्या वेळान हे जितले स्टॉल आहा 2,400 स्क्वेअर मिटरचो बिल्डअप एरिया आसा आनी जवळ जवळ 8 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रोजेक्ट जो उबो केला आहा तो लोकां पर्यंत पावपा खातीर आतां रोखडेंच तेजें डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोसिजर डॉक्युमेंटेशन करून म्युन्सिपालिटीच्या हातीन घेतल्या उपरांत सगळे करतले. तेन्ना सगळ्या लोकांक एक जाग्यार सगळो मार्केट कॉम्प्लेक्स उपलब्ध जातलो आनी ह्या मार्केटान एक मिनी हॉल सुद्दां आसा. त्याच्या खातीर लोकांक खुबश्यो फॅसिलिटी हांगा उत्पन्न जातल्यो. त्या खातीर आमी आमदार आमचे श्री मिलिंद नायक यांचे आभारी आहा. आनी तशेंच डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी आमकां हो प्रोजेक्ट दिवपा खातीर हांगासर आज इनॉग्रेशन करपाक संदी दिल्या. त्या खातीर आमी तेच्याय सरकाराचे आभार आहा इतलें सांगता.